हांव तुजे कास्तीचे परवड मारिना शांतीर वच आनी परत पातो करिना जीवित मनशाच्या संसारान सावनाचा सुख दुखाचे सुख दुख कोणाक चुकोना ते निर्मळ देवाचे सोटी राती ज्यो बरोयता हे बोल मन म्हणनात मोतो तो सोटी दिवंक जाय मनशान आपल्या पाकाचे जेजू देवाचो पुत्र जावन गुरवाच्या गोट्याचो सेवक बापाचे उदक मोर कोटून दीस रात गांवांनी भोंवता जेजू सांगात आपल्याक मेळून माराशी साविचून तागे तूं रावूंक जाता बरें आसलेलें न्हय पूण वायटेकारान पयसाची गरज दुबाबीन शेकुण्याक न्हय पूण पातक्यां हांव आपयता मिस्त्री तूं म्हाका नांवान कसो वळखताय तूं बरेंच तुजी देवाचो पूत दोनिया यो यो म्हज्या घरा यो देवान आमकां इतलें दिवून दोरिवूनी सताविल्यान संवसाराची आशेक लागून देवाक करता थोडे मुनी देवाक वळखना देव ना म्हणटा त्या संवसारान दुस्मानाक ताणी सांगात दिलो शेवटाक कोळी भेटो सकाळी पाताळी येतो म्हाका टॅक्सी घेवन एअरपोर्टार व्हरोंक आयलो गिरायक म्हणजे थोडे पोस्ट काडचेच पडटा तुजें सांग 4 वर्सांनी हांव आयलो चिंतलेलें म्हजी गोरकार म्हजो पूत म्हाका एअरपोर्टार व्हरोंक येतली काय सगळ्याक तेंच चडशा गांवच्या एअरपोर्टार व्हरोंक हांव एकटोच येता 4 वर्सांनी हांव परत आयलो म्हणटच म्हजे गोरच्याक पडून 3 वर्सांनी जेन्ना हांव गांव कापतान परत आयलो तेन्ना म्हाकाय दिसलेलें म्हजी घरकार येतली म्हजी धूव येतली एअरपोर्टार हाडूंक म्हाका टॅक्सी धाडटली सगळ्याक दीस काडले देखून ताका सांगात घरा पावंक ना त्या गोवा घुसकेचे बोलते घरा पावला तर या तुझ्या घरकाराची खबर घे तशें कांयच ना तो न्हिदलो आड पडलो दिसो घेता देखूनच हांवें चिंतलें तांचेर वचून चलतो भितर वच आनी ताका बरो गरम गरम काव दी आनी तुका नाका नाका आनी ताचें सामानूय घेवन कार घेवन येवचें आसा ते आयले ना जाल्यार ट्रांका उगडून वांटे घालीशे रांगा सुरूच रावतलो आतां तूं म्हाका सांगलें तुज गटरा सोदपा हांवें आतां गाजरा इरमा केन्ना आसतलो मातशें कोणाचे फोन मानचोय तो काट जाल्यार बेब तो म्हजो पियोन खंय पळ मुको जाणा म्हाका सोदपाक आसते आगो फोन लागलो हॅलो 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 कोण उलयत गो तुगे बायल पिपीर मिठू म्हाका सांगू तूं उजबाराचे हा आगो 12 चोय चोय म्हजें उतर आयकता आनी त्या प्रमाणे चलता तो मनीस कोणा सारको तें तुमकां सांगता एका घर बांदलेल्या मनशा सारको ताणें खोल खोडून खोडपाचें बुन्याद मारली हुंवार आयलो तेन्ना ते घराचेर लोट मारलो पूण तें घर हालोवंक जावंक ना कित्याक ते गोठ खोडपाक बांदले
आणि जो पण मोचे उतोर आयकता आणि कांच करिना तो आपले गोर ते तोर पोल्यार तुझ्या बोट मारी जाल्यार कोणे तूं ताचेर मूठ मारी नाकाय तशें तुजेर मारला ताणें चूक घडल्यार चोय आमची मारूं काणें वळातले व्हड देणे मनशाक कुळाक गावून आसा भोगसोणें बायलेचो सासरा मेल सोडू चुकीची बी साताल्या भुरग्याक तो मास्ताडू बसलो तो फायदो तो ताकायदो तांच्या भुरग्या पासून खुश काडू भुरगो ओड जातो चुकी गोरा उडयता मोडू कितले त्रास काढा काही ताकल्या भुरग्याक वाडो मोजे कुशील आसा धा वर्सां काजारा मोटा आजून पासून मोगाचो घोव मागता ते सगळे म्हाका दिता बरें रांदून जेवण घालता सदांच पांये मोजे तांकां मातशें कोपाचे ताचे सुबेज जातूच बरी काजारां म्हणटा जिवितान सगळे धा वर्सां चोली मोगान आमी भोंवली मोगाचो रूप टायम मुगो गोणगोणी आनी तांकां कोटा जेलरांक कितको कोटले हांव जेलर बरें म्हाका एक सांगू तुवें म्हाका कितें प्रेझेंट हाडला प्रेझेंट होय आगो तुका दुर्गा भायर गाड दिसपट दिचयल्या ई चय 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 तुवें गाड घेत रे हांव सारकी तांबडे कलर मुगे फेवरेट कलर बरें हे तुवें गाड घेत रे म्हाका मातशें मातशें घेव तू काय गाय गेल ना गो त्यासले कोणाची तांबडेली आणि तुका लिपस्टिक आनी बरें आतां सोडयतली चड कोत तूं तुई सोळ्या की जाल तरी तू जसो म्हाका आनी 100 दिको मेळटली mother and father is staying together is called ओय joint family. एक जॉइंट फॅमिली मोठा तू आणि तुगेली बाय तू आणि तुगेली बाय दोघा एकटाय रावताय तुम्ही जॉईंट फॅमिली झाली कोणी आहे कंत्राटीसाठी तुमकां उलयत पोरबी थँक्यू बरें दिसलें जोडी आमी साकू हांव तुमकां विश करूंक सोदतालो तुमी नाचतली अरे कित जाय जाण तूं आमी सागेल्ली पळय पूण मीस आवय बापूय वावुतात भुरग्यांक धरून खोशी आत्ता ते सगळे दिवन वता तांकां दादोशी थोडी भुरगी माय पाय स्वता सावतात विश्वासी थोडी बायको त्यात चलो तांकां करता तिराशी
रे काय ओशीस पिढीचे फुले नाताव शेजाऱ्याच्या दुर्गात फोड फोड थोडो जीव सोटा आवळ बापाय सांगतात ओशे गोडा पावशे नाचले मुलगा मुली मिळून नाचली तो माती फुले आम्ही चिपिला आदी पूर्वजांनी आसोन केळोन साल्ली बोरा तेन्ना तेरसीचे बोगले नाचले नोड्याची गोरा आतां आमचे लागीं जोगले आसोन पोस्को जिविताची दोरा हावय बापाय किरकोळ कोत्ता ताची ल्हान बोरा सांगतालो अहो तुगे बोन मी किती आशिल्ली पडगाय मी ते कित पडगाय मी ते बन बन ही फेल जाता ते किसला किती दडकाय मु सांगतालो मोठा मुगो तर. ते काच जातो मु सांगतालो फकत मुझी भाषे भोंडे जाल म्हणटा तेका तितल्या नु आमचे दोतोर गावात आसलो तेके चोडालो तेवय पडले जाण मुगो ते जाण मुगो जायली ओय चोड सुबेस बाप सांगतालो आपल्याने चोडवी आपल्या भाषेत तो तोड जातोले तेज भाषेन आणि तिगे बन कित गाय मी ते जर अडवी ते फेल जाता ते काच जातो मी बेगीन ते किसला दाना दोतरा सांगाता आप त्यागले चेडवा कसा करू आणि रावता वाऱ्यार उबोन गेली कित्याक म्हणून पुता काळजाई आमची तुवें दुखोयली खातीर तू व्हडलो मनीस जावचो बरो शिकचो म्हाका जाय तें न्हय पूण ताका जाय तेंच शिकचो डॉक्टर जावचो इंजिनियर जावचो ताचीच सपनां पुरी करची ताच्या कश्टांचो दुडूचो हातून ताचो इतलो स्वार्थ आसचो न्हय खूब लोक जायना तसले म्हज्या माथ्यार कित्याक कुस्कुड्याचो भार तुज्या माथ्यार पडचो न्हय ह्या खातीर बेस्ट ट्युशन बेस्ट कॉलेज बेस्ट तुज्या माथ्यार घाली Shut up! तूं कोण तुझो बापूय हांव खूप उशीर झालो पिटरी खूप उशीर वेळार वेळ शिकण्याक मेळ म्हणटात न्हय परिस्थिती शिबेर भायर पावले म्हूण तुवें म्हाका एकूच फावटी तरी सांगूंक ना आता पुण्या मुजेरच थापतलो ताच्या हाताक धरून वाट दाखोवप तूं हांगा आसलें तुवें तुज्या हात मोठवे पडले बोरी जेवणा बोरी नेसना आमच्या वाटेक केन्नाच येऊ खूप अशी पोटात दिली आम्ही पूण बापाक पोते उदक दिला हाचो उगडास सुचला जाता खबर ऐकून गोरकाराची पूण खुशाल जाता कूड पोवचोना म्हणून आपल्याची खूब वर्सांनी आखी सूट बिगोटा तिची मोरून येऊन गोरकांचो पूण काडचा दोशी जाता ताची एक इश्वराचो ताका विचार कोता इतली वर्सां सांगाता कशी जाली म्हणटा मोग जावन आसा कुडो मोगा त्या दोळेना गोरे किरे सांडो मोग करूंक बी येना सगले बरें चलता तूं मोगा नासतना जायते पावट वायट येता सोमची काय नासतना
इस्कॉलाच्या बागार दोगांची मोगान पडली भुरग्या पळायलो मोगा शेताली वाट पडून असतो आणि काय तूच माझ्या दारात आहे ना तर पोहोचेल किती रे अगं वेळ किती मामी आणि त्याला बाबया निमाट मुकळे मार दिसत नका लॉज नाही तुला लॉज ना माशे पडू हा कारण लॉज बाजूला खायल्या अगं लॉस काय की नाही सोड फिकी नाही नका तोय बर बताले तू छोडवा बोल ना ट्रेन सोबा कडे रे तू बोलणाच नसे असलोली खोपलानी बेसतो वेळ पिटा करी ना काय सोड मुकळे फिकी नका हा बोल मला बस पाडू नका आवाजच बंद करून नोडी करो आता तुका सांगलेले माझ्या कारात या ना काय म्हणून तू एन मजा ऐकवलेले आणि रीण मागो घेताना इल्लेशे तोंड करून येतालो आणि काय तेच पोत्तून ओळख पाहिलं जाल्यार तुझा आवाज वाढूक लागलो हांवें तुका आधीच सांगला हांवें घेतलेले सगळे तुझे रिणा फारीक करतलो म्हणून केन्ना तुझ्या पुताक विचार तुका पुरोच जायना आनी एकटो रीण काडी हांव बऱ्यान मागो कायला म्हजे दुडू म्हाका पत्ते जाय तिचा आसतना आख्खा विचारून दिलो रे बरें आसा तुवें सांग बोल पूण हांवें आयकलां तुमचो एकटोच पूत म्हणून फाल्यां ताचें कितें वायट जालें जाल्यार म्हाका मातशी जाली नाका राव तो तुझे कितले दुडू दिवपाचो जूर धरून 3 लाख जाता 3 लाख म्हजे एकट्याचेच आनी तूं आयला म्हणून आयकोन आनी कितले जाण येतले सांगूंक जायना साजे मेरे तुजे 3 लाख तुका पळय तुज्या उतरांचेर विश्वास दवरूंक दिता मुख साडे किती लांब गेले बोला सुट्ट्याचे खोपीत फिरल्या दनपारचे जेवण रातचे जेवण मेवतले हाची आशा करूंक आसता ना म्हूण हांवें कोणाचे चुरूंक ना म्हूण आशाय करूंक ना उपाशी पोटार निरले हांवें Niroparathi Jesu, Niroparathi Jesu, Gogot Waroile. Amcha patka pasot, amcha patka pasot, Jesu Gogot Waroile. निरपराधी काळी निरपराधी काळी जेजू पापिले आमच्या मोगापासून जेजू जगत वारोयले आणि दुसरे सोडले वापण देवान विचून काढलेलो पूत म्हणटा देवान विचून काढलेलो पूत जाल्यार तुकाच सुटका दी बरे दी बरे तुका सुटका बापा ताका बोगस ते नको कितें करता वस्तुनी o तुजो पूत जो म्हज्या इश्टा ही तुजी आवड सगळे सपाटले म्हाका ताळ लागले ताळ लागावी नका ही नका अरे तू पण ताळ लागल्या ये Papa! Papa! तुझ्याच हातात
घालता म्हजो सुरू जाता वीराची चोकार 40 5 दिस उपास साक्रिफिस करून दुवे तुंबाड उजवटात तुझा सा शर्म तुझं सुरू आता झाल्या सोकार जीविक तुझ्या तेरी मत पुसोस एक दिनाय बेसोस माताय बोवा करेज माझ्या दिसांनी कोसरोय तोरी जिविताक तुझ्या बोदो तुवें हाडूंक जाय आंगात तुसर भोवोन तूं मोसा मानताय ही घोसली तुजी पिसाय हमीद मोसो गिन्यानानु कोट बोला विदू तुझी पिशी मुळो सोजमो नाकाय आयले मगो काय कोण ल्हान आसतना माय सांगताली बायको इस्कला वचना जाले वाडोन व्हड जाले काजरा जाले पण एक उतर कोणा पण नवरो बरो शिकलो मेळा नशीब ते चेडवाले आणि गो तेवी बरे रांदूकूय जाणा नशीब तेगे चेड्याले बी पण तेगे गो मेल कितकोन गो ओय गो मनशां मगो थोडे गो शिकोपासो जाय सांगता चोय तिगे बायलेर मगो आपणाय गोवा मगो बरे आडमास रांदून दिल गो आवय आडमास आमू ते मागीर ते साकी सांग करून जालें बरें पादिगार म्हजें नांव मात विसर नाका जे रेशीप जाय तुका ना रेसिडाची गरज ना नाका कित्याक सरकार जायते आमकां क्रिस्तांव त्रास करता हय, हय. म्हणून तूं म्हाका रेसीप दिनाकाय बरो तर हांव येता बरें बरो कर चल संसारान दिव आमी गोताराचे सोडटा गांवांनी तशेंच दोंगराचेर भोंवोन देवाची आमी सेवा कोता जेजू काळजांत दवरून सायबीण मायगुलो मारून वावरांचो फुडें व्हरता मार तेरेजान गोरिबाची सेवा केली तांचे पोट भरूंक कोचऱ्यान उडयल्या भुरग्यांक आपल्या वेगेन घेतली माय पाय नासलेल्या भुरग्याची आवड माय जाली काडूंक घातली ताका उजवाडाक हाडली वाव तुजो फुडें बरो कांयच आमी पावलां मारली
ह्या संसारान आसन खेळून जियेता सुखान आवचीत बायल तुझी मरण वेता एक दीस येऊन मारे का तुफान कारण कोण भितर येना कित्याक तूं बुडलोलो देखून दुकान संवसारांत आसतना बरें कोण मुक्तोच वेतलोय स्वर्गात राज्यांत. तुमकां पळोवन हांव चड खुशाल जालो म्हजो शो पळोवंक तुमी आयले देखून तुमचो मोलादीक वेळ पिड्यार करून तुमकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं. तशेंच फादर सेवियर ब्रगन्सा तेच परी फादर डॉमिनिक कार्वालो ताका म्हजे कालचाचे कलेक्टान देव बरें करून ताणें जायतो तोकूच घेतलो म्हजो शो हांगासर दवरून. तशेंच म्हज्यान विसरूंक जायना हे म्हज्या शोंक एक्टींग करता तो म्हजो इश्ट क्रूज मास्करेनस जेजूचो रोल करता तो ताणें जायतोच वावर केला हिंगा. सो ताणें तो शो घालून म्हाका एक परवानगी दिली ताकाय हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे म्हज्या ग्रुपाच्या नांवान हे बँडाच्या नांवान तुमकां सगल्यांक हाजीर आसल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. जरी तर म्हजी कसरी चूक जाली जाल्यार तुमी म्हाका सांगचें आनी हो शो बरो लागल्यार तुमी दुसऱ्याकूय सांगचें. तुमकां देव बरें करूं. बघून देवाशी परत केन्नाच वचूं. पिड्यार जालोलो वेळ आमकां परत येवना. बाबा तुका देवाचें उतर खूब पयलें मेळोंक जाय आसलें. सगल्यांक एक वेळ थारायलेलो आसता. एक वेळ जल्मूंक जाल्यार एक वेळ मरूंक, एक वेळ आसूंक एक वेळ रडूंक, एक वेळ रोंपूंक आनी एक वेळ रोंपलां तें उठून काडूंक, एक वेळ दूख करूंक जाल्यार एक वेळ नाचूंक. बाबा देवाक कळार घाल. तुजो वेळ पावलो आनी बाप तुका मेवलो. तूं वचो नाका पिटर. पिटर परत तूं त्याच दुडवांची पुजा करूंक येता. दुडू म्हटल्यार तुका देव जाला पिटर. प्लीज. पळयता दुर्वाचे राशी पोंदार आमचो घराबो मोडटा ताका आमी परत पुनः जिवंत करुया. होय पिटर. जें कितें आमचो पूत सांगता न्हय तें जावन आसा सोप. वचो नाका दादा. प्लीज प्लीज पिटर. वचो नाका. हांव तुजे लागीं म्हजे दोनूय हात जोडून मागता. आमकां सोडून वचो नाका. आमकां तुजी गरज आसा पिटर. पिटर प्लीज आमकां तुजी गरज आसा. पुरो पुरो खरेंच दादा. पुरो पुरो दादा. तुवें दुडवाची रास पुजाल्या ती पुरो. म्हज्या भयणी म्हज्या भावा तुजे पासून हांव खुर्सार मेलो आनी जिवंत जालो आनी म्हजो मीत मेर नासलोलो मोग हांवें तुमकां दिलो. पूण तुमी म्हजो मोग करचे सुवातेर तुमी दुडू ग्रेस्ताचो जोड मोग केलो. म्हाका जाय तुमी सगलीं स्वर्गा राज्यांत आयली देखून दुडू ग्रेस्ताचो मोग करता तो सोडून दिया. तुमच्या घराब्यान म्हाका पयलो जागो दिया. तुमच्या आवय बापाय मान दिया. तुमच्या दुस्मानाक तुमी भोगशात. हांवें तुमच्या पासत केला तशेंच तुमी एका पासत करा. इतलेंच पुरो.